गोयातले अपघात आणि रफ ड्रायव्हिंग पळयली जाल्यार भिवपाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. अपघात आटपात हाडप ही फक्त सरकाराची जबाबदारी ना तर लोकांनी लेगीत जबाबदारीन ड्रायव्हिंग करपाक जाय अशें तांचें म्हणणें. रस्तो सुरक्षा सप्तकाच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयताले. गोयातले वाडटे रस्ते अपघात पळयले जाल्यार भिवपाची गरज आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. सोरो पिवन गाडी चलोवप, रफ ड्रायव्हिंग करप आनी फोनार उलयत गाडी चलोवप ही सद्याच्या अपघातां फाटली मुख्य कारणां आसात अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. सोरो पिवन गाडी चलोव नाकात, पिवपाचें आसा जाल्यार घरा बसून पियात वा बारात वचून पिवपाचेंच आसत जाल्यार ड्रायव्हर घेवन वचात अशें आवाहनूय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गोंयकारांक केलें. रस्तो सुरक्षा सप्तकाच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुख्यमंत्री उलयतालो. आनी कोविडाच्या वेळार हांव सगळ्यांक सांगतालो भिवपाची गरज ना म्हणून. कितें सांगतालो? भिवपाची गरज ना. पण आज हांव सांगता गोंयांतले एक्सिडंट आनी रफ ड्रायव्हिंग जर पळयत जाल्यार भिवपाची गरज आसा. ही खरी गजाल आसा. आनी माविनान जशें सांगलें, इट इज द नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गव्हर्मेंट. फक्त माझ्या पुलीस डिपार्टमेंट, ट्राफिक डिपार्टमेंट आणि PWD डिपार्टमेंट फक्त हांचीच रिस्पॉन्सिबिलिटी न्ही. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रत्येक जण जो रस्त्यार गाडी चलयता, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ओके, 6 व्हीलर, ह्या सगळ्यांची ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. एक्सिडेंटाची जर मेजर कारणां पळयत जाल्यार ड्रंकन ड्रायव्ह, सोरो पिवन आपुणूय मरता आणि दुसऱ्याकूय मारता. मोबायलाचेर उलोवन आपुणूय मरतात आणि दुसऱ्याकूय मारतात. ओके. तिसरी गजाल म्हणजे ताका आमी म्हणटात स्वता स्टायली मारून वचप. जे आजकाल 2 व्हीलर्स आयला पळय न्ही, त्यो 2 व्हीलर्स विथ द स्पीड जे 120, 150 स्पिडीन चलोवन रस्त्यार आसा ताकाय मारून उडयतात आणि आपुणूय मरतात. सोरो पिवन गाडी चलोव नाकात, बंद करा. पियोवपाचेंच आसा आपल्या घरा कडेन पियात. किंवा जर सोरो बार्रांत पिवपाचो आसा, दुसरो पियन असलेलो ड्रायव्हर बरोबर घेयात. कारण बरेच एक्सिडंट जे आहा पळय न्ही, म्हणजे एवरेज जर काडून पळयत 80% एक्सिडंट हे सोरो पिवन जाल्ले आसा. म्हणजे हांव पियोनाका म्हणना, जेका पियोवपाचो आसा एक तर तरी आपल्या घरात कडेन बसून पियोचो, पण पियोन गाडी घेवन निदान रस्त्यार तरी येवचो न्ही. प्रवाशी बशींच्या चालकांची RTOन अल्कोहोल तपासणी करची अशी सुचोवणी मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार केली. भायल्या राज्यांतल्यान येवपी बशींच्या ड्रायव्हरांची चेक नाक्यांचेर तपासणी करची अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. म्हाका दिसता RTO डिपार्टमेंटाक फॉर द पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आसपी तांकां कंटिन्युअसली अल्कोमिटर घालून तांकां चॅक करचें. ही सिस्टम म्हाका दिसता RTO डिपार्टमेंटान आमच्या चालू करची. स्टार्ट फ्रॉम द म्हणजे बॉर्डरीच्या भायर वतनाय बी आणि येतनाय बी. आणि जर तो पिला आसत जाल्यार ताका थंयच देंवोवचो आणि दुसरो ड्रायव्हर धाडचो, जेणे करून एटलिस्ट पब्लीक बसीक ट्रान्सपोर्ट करता तांची आमी केअर घेवपाक शकतले अशें म्हाका दिसता. भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्यांनी रस्त्यार पडपी फोंडकुलां पुरोवपाची गरज आसा अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सांगलें. रस्ते अपघात नियंत्रणात हाडप ही फकत सरकाराचीच जबाबदारी ना जाल्यार लोकांनी लेगीत जबाबदारीन ड्रायव्हिंग करची अशें माविनाचें म्हणणें. तशेंच गोंयभर वाडिल्ले रस्ते अपघात नियंत्रणात हाडपा खातीर राज्यांत जायते कडेन नायट व्हिजन कॅमेरे बसोवपाचो येरादारी खात्याचो विचार आशिल्ल्याचें मंत्री माविनाचें म्हणणें. Even in spite of the new Motor Vehicle Act, where fines are very high, you have the other big reason, drunken driving. People getting drunk, it's like a bomb on the road. We come with this bomb right in the middle of the road, hurting others. Just because you are rich, you have no right to get drunk and kill others and then try to manipulate the system. Because in India, our system is sometimes manipulative and then come out of it or show some other person as the driver. It's high time we think of our fellow brethren. It's high time we think of the other citizen. It's only then Goa can be safe. I know some of you would say that Goa roads are not good. We have potholes, therefore accidents are there. Yes, coming from the roadside, as one of your films showed, coming from the wrong side and then falling in a pothole and then blaming the pothole also is not right. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.